आम्ही आज पत्रकार परिषद घेवपाचें कारण म्हटल्यार जे कितें फाटले 4-5 दीस चल्ला गोंयांत त्या गोष्टीचो आक्रोश जनते समोर मांडपाक लागून आज आमी जमिल्ले आसा। जें कितें मेळावलेन घडटा आयच्या तारखेक तेजो प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा निशेध करता, सरकाराचो निशेध करता आनी पोलिसांचो निशेध करता। पूण जेन्ना पोलिसांचो आमी निशेध करता तेन्ना आमकां दुख्ख जाता, कारण तो एक आमचो खांबो, पण तो खांबो हाल्लेलो आसा। आज हे आमकां उलोवपाची परिस्थिती ह्या खातीर आयिल्ली आसा की जेन्ना खंयचोय एक गट आंदोलन करता तें आंदोलन चिड्डोवपाचो प्रयत्न आज पर्यंत तसो कोणें केल्लो नाशिल्लो, पण आंदोलन तें सेटल करप, लोकांचे इश्यूज सेटल करप हो एक सरकाराचो कल आसूंक जाय आशिल्लो। पूण आज जर आमी पळयता आसत जाल्यार आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा तुमी कितेंय केल्यार कोता येता पूण IIT थंयच जातली। हो अट्टहास मुख्यमंत्र्याचो कित्याक हो गोंयच्या जनतेन समजून घेवंक जाय अशें म्हाका तरी दिसता। आयज आमी हांगा आसात पण मेळावलीन लोकांची परिस्थिती कितें आसा पळय ती लोकांनी, गोंयच्या लोकांनी समजून घेवंक जाय। मेळावलीचे लोक IITक विरोध करता हे स्वार्था खातीर करिना, तांचे जमनीचे रायट्स इश्यू आसा, थंय लँड रायट्स इश्यू आसा, झाडांचो इश्यू आसा, ती झाडां तेंच्यांनी 2,500-3,000 हजार झाडां लायिल्ली तांचो इश्यू आसा। आनी हे सगळें करता आसतना सरकार जर म्हणटा ती आमी झाडां कापूनूच IIT करतले जाल्यार सरकाराचें कितें ना कितें षडयंत्र हेच्या फाटल्यान आसा अशें आमकां डावट मारता। असो एक डावट मारता ज्या जाग्यार IIT येतली तेज्या आजूबाजूची जमीन कोणें घेवन दवरल्या काय कितें असो एक आमकां संशय आसा आनी तो रिसर्च करपाची गरज आसा। जशा पद्दतीन तो इश्यू हँडल केलो, ज्या पद्दतीन ह्या सरकारान इश्यू हँडल केलो पळय, म्हाका आसा पूर्ण खात्री आसा की लोकांक आतां समजून आयला। जशें हांवें म्हणलें आज म्हाका फाल्यां तुका लोकांनी हो लक्षांत घेवपाक जाय। आज जर म्हाका जर अशें जालां मेळावली लोकां फाल्यां आनी खंय अशेंच करतले तेन्ना दीस इज द रायट टायम। आतां तरी लोकांनी भायर सरचें। हांव परत म्हणटा, परत हांव तेच म्हजें स्टेटमेंट येता की लोकांनी उठचें पडटलें। जो पर्यंत लोक भायर सरना तो पर्यंत हें जावंक शकना, हें आमी बंद करपाक शकचे ना। तो पर्यंत सरकार दादागिरीच करतले। जो थोडो तरी विचार करा, वर्सभर उरला इलेक्शना खातीर, लोक आपले कसले स्किमी खातीर आनी कसले नोकरे खातीर हे सरकार जे आसा फक्त ते कॅरट दाखयता, आमिषा दाखयता, ते आमिषाक बळी पडनाका। फक्त तो मेळावलीचोच लढो, म्हणजे मेळावलीचे लोक फुडें सरून तो झगडटात म्हूण बाकीचे NGOs थंय वचनाशिल्ले, कित्याक ते झगडटात न्ही ऑलरेडी। पूण आतां ह्या टायमार सगळ्या लोकांनी थंय वचपाची गरज आसा, तेन्ना गरज नाशिल्ली, कित्याक ते झगडटाले। एवरी विलेज वॉज फायटींग आनी तांकां ते दुसरे NGOs बी थंय आयिल्ले तितले नाकाशिल्ले, ते देवर फायटींग। पण आतां हो फूल गोंयचो कॉज जाला, पयलीं गोंयचोच कॉज आशिल्लो। सो आतां सगळे NGOs, सगळ्या लोकांनी, NGOs न्ही, सगळ्या लोकांनी थंय वचून तांकां सपोर्ट करपाचो सद्या स्थिती आसा। सो वी हॅव टू टेक अ कॉल ऑन दॅट। तुमी वयताले थंय डेफिनेटली केन्ना? आमी वतले, आमी जेन्ना वतले तुमकां कळयता। जशें आमकां सांगलें आमकां ते टपून आसतले, म्हणजे ते धरपाक रावल्या, सेक्शनां लावपाक रावले आमकां थंय, हे खबर आसतना आमी ते करप त्या वेगळ्या पद्दतीन हँडल करप हाचो विचार करपाक जाय। आनी आंदोलन करप आनी थंय वचप आनी घे म्हाका अशें जायना। फूल गोवाचे लोक जर थंय गेले जाल्यार कितले जाणांचे सेक्शन लायताले, कितले जाणांक भितर उडयताले, तो प्रिजनांतलो जागो सुद्दां पावचो। होल ऑफ गोवा थ्रू दीस मिडियम वी आर अपीलिंग दॅट होल ऑफ गोवा शूड गो टू मेळावली अँड सपोर्ट अँड सी दॅट प्रोजेक्ट इज स्क्रॅप। प्रत्येक गजाल पॉलिटिकल सरकारूच करता, तर तांकां ते पॉलिटिकलीच जाल्ले जाय। म्हणटा फ्युअल्ड बाय ओपोजिशन, इट इज नॉट फ्युअल्ड बाय ओपोजिशन। सो अशें म्हणून खंयचोय मुवमेंट तो टार्निश करप, हो पॉलिटिकल मुवमेंट हो हाचो अशें म्हणून टार्निश करप सो दॅट दे आर सप्रेस्ड। पण हो पॉलिटिकल मुवमेंट न्ही, इट इज पिपल्स मुवमेंट। पीपल डोंट वॉन्ट इट, पिपल्स मुवमेंट, हातून पॉलिटिक्स कांयच ना। आनी कोण आतां आपले पॉलिटिकल करियर फर्दर करपाक वतले बी ते आमकां लागना, पूण हो पिपल्स मुवमेंट, द होल ऑफ गोवा शूड सपोर्ट दीस मुवमेंट। So through the press we are appealing to the full Goa that it is a people's movement and I am support करें।